नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रशिया हांगच्या ब्रिक्स शिखर परिशदेन हजर आशिल्ले. रशियात आशिल्ल्या भारतीयांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे भारत माता की जय असो नारो दीत तांचे जोरदार स्वागत केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या मदीं दोनूय देशांचे संबंध सुदारपा खातीर ह्या ब्रिक्स परिशदेक म्हत्व जावन आसा. ह्या ब्रिक्स परिशदेन आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर चर्चा जावन संबंध राष्ट्राच्या उदरगती खातीर हे ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित केल्ले आसा. और भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है, तो भारत का ब्रिक्स के प्रति कमिटमेंट बहुत डीप है. और भारत में जो विकास हो रहा है, विकास दर जो इतनी तेज़ी से हो रही है, पार्टिसिपेशन के दौरान लोगों के साथ और देशों के साथ शेयर करेंगे. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भारत में जिस रफ्तार से इसका विकास हुआ है, ये बहुत सारे देशों को के इंटरेस्ट का है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बहुत सारे देशों में हमने लॉन्च किया है, और उसको और भी बढ़ाना. वुमेन लेड डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसको बढ़ाना, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव. भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीन आयोजित 5व्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार सुवाळ्यान 28 विजेत्यांक पुरस्कार भेटयले. उदक हे प्रत्येकाची मूलभूत गरज जावन आसा. ताका लागून नितळ उदक प्रत्येकाक उपलब्ध करून दिल्यारूच समाजाची निर्मिती शक्य आसा. जलस्रोतांची जतनाय आनी तांचे संरक्षण हाची जबाबदारी प्रत्येकान घेवपाची गरज आसा अशें मत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी व्यक्त केलें. उदकाच्या संवर्धनाक लागून 11,000 पारंपारीक जलसाठे पुनर्जीवित केल्ल्या कारणान ओडिशा राज्याची सर्वोत्कृष्ट राज्य म्हणून निवड केल्ल्याचे ह्या कार्यावळीन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी सांगले. मैं आशा करती हूं कि इस समारोह के माध्यम से विजेताओं की बेस्ट प्रैक्टिसेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी. इससे जल संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा सक्षम उपयोग को बढ़ावा मिलेगी. हमारे संविधान में दिए गए कार्य विभाजन के आधार पर जल राज्य सूची का विषय है. इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन में राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण. हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों को पुरस्कृत किया गया है. जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए इन राज्यों द्वारा किए गए कार्य अन्य सभी राज्यों के लिए उदाहरण हो सकते हैं. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह गुजरात भेटेर आसात. तांणी थंय राष्ट्रीय डेअरी बोर्ड हिरक जयंती सुवाळ्यान वांटो घेतलो. ह्या वेळार तांणी किसान कल्याणकारी येवजण्यांचो शुभारंभ केलो. तशेंच वेगवेगळ्या येवजण्यांतल्यान देशांतले कोट्यांनी शेतकार घटमूट जाल्यात अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कोऑपरेटिव मंत्रालय ने, सहकारिता मंत्रालय ने 3 नई हमारी राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बनाई है, जो एक शुद्ध मीठे बीज का संरक्षण और संवर्धन करेगी, ज्यादा उत्पाद देने वाले मीठे बीजों का निर्माण करेगी. दूसरी, हमारी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती से हुए उत्पाद हुए प्रोडक्ट, उसको हमारे ब्रांड के साथ, भारत ऑर्गेनिक के ब्रांड के साथ विश्व के बाजार में हम पहुंचाएंगे, जिससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अच्छा मुनाफा मिल पाए. और तीसरा, एक एक्सपोर्ट की भी हमने कोऑपरेटिव बनाई है, जो विश्व के बाजार में हमारी कोऑपरेटिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी, और उसका मुनाफा भी अमूल की तर्ज पर ही किसान के पास. पणजी दूरदर्शन गोवा हांच्या वतीन आयज प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार मारियो मिरांडा हांच्या पोर्तुगेजकालीन डॉक्युमेंटरीचे स्क्रीनिंगाचो कार्यक्रम यशस्वी रितीन जालो. मारियो मिरांडा हांणी काडिल्ली पोर्तुगेज काळावयली व्यंगचित्रां तशेंच हेर कला हाका लागून देशभर गोंयची वळख वाडल्या. अशे कलाकार जावप ही काळाची गरज आसा अशी तोखणाय राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी केली. डॉक्युमेंटरी स्क्रीनिंगचे उक्तावण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या हस्तुकीं जालें.
या वेळार डेप्युटी डायरेक्टर सुनील भाटिया, जॉइंट डायरेक्टर रविराज सरतापे, गोवा दूरदर्शनाचे कार्यक्रम प्रमुख उदय कामत तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. या कार्यक्रमान व्यंगचित्रकार मारियो मिरांडा हांची भयण फातिमा फिग्रादो आणि चलो राहुल मिरांडा हांचो भोवमान जालो. Mario Miranda said, I would like to say he was also a great nationalist and a true nationalist. A classic example we can follow for the unity of the nation. His cartoons also always not confined to Govan politics or Govan life, but as a whole, India as a whole, our Bharata Mata is as a whole. He was a the artistic talent was used for the purpose of plus or minus. I am not going to that aspect. That is his discretionary power of the artist. Doordarshan doing a great service to the nation, for the unity of the nation, for the future generation of the nation. Doordarshan Kendra's this effort, I am appreciating and congratulating all of you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जर्मनी राष्ट्राचे चान्सलर वॉल्फ शॉल्झ हांकां भारत भेटेचें निमंत्रण दिल्लें आसा. ताका लागून जर्मनीचे चान्सलर शॉल्झ हे 24 ऑक्टोबराक नवी दिल्लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भेटेक भारत देशांत येतले. चान्सलर ओलाफ शॉल्झ हे 3 दीस भारतांत आसतले. 25 आणि 26 ह्या 2 दिसांत दिल्ली हांगा आयोजीत सुवाळ्यान ते मानादीक सोयरे म्हूण उपस्थित आसतले. शेनवारा 26 ऑक्टोबर ह्या दिसा गोंय राज्याक ते भेट दितले. जर्मनी आणि भारत ह्या दोन्ही देशांचे संबंध घटमूट करपाक लागून चान्सलर भारत दौऱ्यार उपस्थित आसतले. दिल्ली एनसीआर प्रदूषण धोकादायक स्तरार पावला. दिल्ली एनसीआरान आयच्यान ग्रॅब 2 लागू केला. तशेंच डिझल जनरेटर चालू करपाचेर बंदी घातल्या. नॅचरल गॅस, LPG, बायोगॅस हाचे वयल्यान चलपी जनरेटरांचो वापर करूं येता. बशी किंवा मेट्रो अशा सार्वजनीक वाहनांचो वापर करचो आणि खाजगी वाहनां टाळची अशे निर्देश सरकारान दिल्यात. दाना चक्रीवादळा खातीर ओडिशा सरकारान अलर्ट जारी केला. तशेंच तांचे सरकार पुराय तयारीन आसात अशें कळीत केला. मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी हांणी तयारी विशीं नियाळ बसका घेतली. तशेंच 23 ते 25 ऑक्टोबर मेरेन कांय भागांनी शाळा बंद आसतल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.